जायतीं वर्सां जालीं लोकल लोक आहा पंचायत बॉडी हो झगडटा आनी तांकां ऑल्टरनेटीव रूटूय दिल्ले आनी तेन्ना पयलें आमच्या पयलें तें डिमार्केटूय जाल्लें दुसरे सायडीन ते सायडीन वता पूण मागीर तो प्रोसेस बंद पडलो आनी आमच्या पयलो हिंगा गोंयच्या गव्हर्मेंटान कोणें जाता तो हिंगा प्रपोजल दिल्लीर धाडलो आनी तो फायनल जाला तो म्हणजे टेंडर जाला आतां सॉयल टॅक्सीकूय कॉमर्स जालें तरी आसतना आमी चीफ मिनिस्टराक बॉडी पंचायत सरपंचाक घेवन 5 मेंबराक घेवन चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळे चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगलोलें तसो सरपंचान सांगलें ते भाशेन आमकां कोमदादीची NOC हाड म्हणून ती व्हरोन दिल्ली तेन्ना आमी एक PWD इंजिनियराकूय सांगलो हायवेचेर आमकां एक मिटींग घ्या म्हण जॉयंट मिटींग घ्या म्हण आमकां दाखय म्हण कितें आहा तें तरी तेंय जालें ना आतां आमचो PWD मिनिस्टर न्यू मिनिस्टर जाल्लो ऑनरेबल दिगंबर कामत ते कडेन हांवें डिस्कशन केलां ताका हांवें लेटर दिलो आमकां क्लॅरिटी जाय म्हणून आनी सगळ्या ऑफिसरां प्लस मिनिस्टर्स प्लस लोकल बॉडी कोण आहाय तांकां सगळ्यांक घेवन एक मिटींग घेवन ती अजून पासून म्हाका डेट मेळ्ळी लास्ट मंथ हांवें दिल्ली ताका सो आयज आमची असेंब्ली स्टार्ट जाता आयज परतो म्हाका मेळटा तो आयज हांवें ताका रिक्वेस्ट करता परती आमची मिटींग घे आनी आमकां क्लियर सांग म्हूण कितें जाता तें कित्याक एक डिपार्टमेंट एक मनीस डिफरंट सांगता जॉयंट जावन अजून पासून मिटींग जायना क्लियर गायडन्स मेळना आमकां कितें जातली काय जावपा ना तेंय आमकां कळपाक जाय सो आयज कितें टेस्टींग सॉयल टेस्टींग पावलां हिंगा बोगले पावला सो आतां लोकांचे आतां आनी भिरांत येयला कितें जातलें काय जावपा ना सो आमकां गव्हर्मेंटाचें स्टँडूय क्लियर पडपाक जाय नाजाल्यार फुडलें स्टेप आहा तें आमचे लोक पंचायत बॉडी आनी हिंगा लोकल आहाय ते डिसायड करतले कितें करपाचें तुजो फूल सपोर्ट आसता हांवें पयलींसान MLA जावं पुसान हिंगा कंटिन्यू मिटींग गेल्या लोकां बरो हांव सदां सपोर्ट केला कितें ऑल्टरनेटीव आहा ना न्हू आहा प्लस आमी NOC दिल्ली आहा ताका कोमदाची ती कन्सिडर करची म्हणून व्हडलो कॉस्ट डिफरन्सूय कांय जायना सगळी प्रॉब्लम सॉल्व जाता सो इश्यू आमगे 2007 आसून कॉमर्स जाल्लो तेजे उपरांत गव्हर्मेंटान 2010 आमकां आश्वासन दिलें आनी बायपास करपाचें प्लॅनिंग बी सगळें चालू जालें आनी सर्वे जाली आनी मॅपिंग जावन ऑलमोस्ट NHAन तें एप्रूव केलें सो सडनली इन 2017 गव्हर्मेंटान हो प्रोजेक्ट ड्रॉप केला आनी एक्झिस्टींग रोड आहा तिने कोच म्हण तेम डिसिजन घेलें विदावट इन्फॉर्मींग द लोकल ऑथॉरिटीज वो MLA खबर ना कोणा खबर नासतना तेम डिसिजन घेलें हेजे उपरांत आमी पोतून सगळ्या मेळपा लागले ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान हो इश्यू पोतून हातीन घेवन पोतून सर्वे कॉम्प्लेक्स जाली आनी तेजे उपरांत आमकां दिसलें हो बायपास जातलो म्हूण पूण पोतून ते हिंगा येवपा लागले पोतून नोटिफिकेशन काडलें मी 2023 आनी एडिशनल लँड एक्विशन करपाचें पूण आश्वासन ते आमकां दित आसाय आमचे बारा आमगे MLA आहात तो आमचे बारा फॉलो अप करता आनी पळय रिसंटली पासून एक 2 म्हयने पयले तें आमकां सांगिल्लें मिनिस्ट्रीन सांगिल्लें दॅट देर आर ऑप्शन्स आनी आमी तें कोतलें म्हणून बायपास करपा खातीर आमकां तेंकां मागीर कितें आमकां 11 मिटर्स बायपास नाका 11 किलोमिटर्स नाका ना म्हणून आमकां 8 किलोमिटर्स आमकां ओवर 2 किलोमिटर्स जाय 2 किलोमिटर्स bypassing the existing national highway and passing through Shishini only and joining the existing highway. So हे ते प्लॅनिंग कोण दिलें CMA बरी मिटींग जाली CMAन आमकां सांगिल्लें कोमदादीगे NOC हाडे कोमदादीनूय बी आमकां NOC दिली सो आतां पोतून ते हिंगाच करपा सोदताय सो जेन्ना इट्स अ लॉंग टर्म प्लॅनिंग आसता प्रोजेक्ट इज ऑफ नॅशनल इंट्रस्ट सो आमगे ऑब्जेक्शन काय ना हायवे आमी म्हणटा कितें पोत्तो वेवस्थीत रस्तो हिंगा 30 मिटर आमी तो स्पीच करपा सोदताय तुमी आमी आतां जाणाय ट्रॅफीक कितलें चलता आनी कितले बोगले ते घरां ते फ्लायओवर येतले ते फायल कितें मिशॅप जालें ते मोटर सोमती लोकांय घरां भितर पडली आनी असले केसीस जालो आसाय सो हें जालो बरें जायो गव्हर्मेंटान आतां चिंतून प्लॅन करतो बरो प्लॅन करून तो बायपास पयल्या तांकां चड एडवांटेज आहा सो आमी कितें म्हणटा स्टिल्टाचेर कर म्हूण सो ते हेच म्हणटा मदें तेंगे तितून भितर PWD ऑफिशल्स आहा हें करपाक हें जावपा PWD ऑफिस तें लॅक ऑफ प्रॉपर प्लॅनिंग आमच्या आनी गव्हर्मेंटाकूय ब्लेम करपाक कितें फायनली टॅक्निकल आहा ते इंजिनियर आहाय ते रॉंग इन्फॉर्मेशन दिताय आनी गव्हर्मेंट आहाय तोय बी चोयना ते कितें करताय ते हेजेर कोण जबाबदार लोक आमणाय रस्त्यार येयत आहा आनी हेजे मुखार आयल्यार कितें रस्त्यार येवपा पडटा 66 आयज कितली वर्स जाली कोण ग्रावंड रियलिटीन चोयनाय जे चीफ इंजिनियर आहा तो PWD पार्सेकर म्हाका सांगता तेगे मोठ प्रॉब्लम म्हूण हो इश्यू आमगेले हो जो जस्टीस आहा तो दिवपाक दांडे हाडो सो हांव मागोता गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्मेंटा पयलीं गेले हांव स्पेशली बेलापूर गेल्लो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट हायवेसान थिंग देखून तेणी डायरेक्टली ते चीफ इंजिनियर आहा तेणी सांगलां बाबा तुमगे स्टेट गव्हर्मेंट आले जेन्ना स्टेट गव्हर्मेंट तरी रेडी आहा हांव प्रॉब्लम ना म्हणटा ते
सो स्टेट गव्हर्मेंट हांव मागोता गव्हर्मेंटा कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंताचे तेणें आमी तेजे पयलीं गेल्ले आनी बारा MLA आहलो तेणें सांगलोलें आमकां तुमी NOC हाडय म्हूण फकत आनी तो आमकां एक जंक्शनार येयल्लो सेंट सेबेस्टियन चॅपल तेणें आमकां सांगलें तुमकां NOC हाडून दिलें आपण तुमगेलो सॉर्ट आवट करता म्हणून इशू सो आतां आमी NOC हाड्यो सगळें दिलें सो आजून देखून कितें जालें आजून देखून काम चालू आहा हे घरा बोगलीचंय तुमी आनी आज फ्लायओवर कितू तेंकोन येतले इथे जेन्ना ऑलरेडी लँड आहा दुसरे सायडीन एंड इट इज विदीन द ज्युरिडिक्शन ऑफ आ विलेज चिंचणी सो आमी दुसरेले विलेजी टच केलो ना आनी तेजे आमकां घुमता दिलें NOC दिलें आनी हो लोक रेडी आहा थिंगा दिवपाक आपणागे बायपास व्हरपा ते सायडीन सो हे गव्हर्मेंटान घेवचे आनी हो इशू आमगे सेटल करचो आमी ना जाल्यार तुमी एक 2 किलोमिटर एबियन्सा दवरपा जाता आनी ऑल तेणें काम चालू दवरपा जाता सो हे गव्हर्मेंटान जाता तितू बेगीन डिसिजन घेवचे आनी आमकां बीच म्हूण आज आमी म्हणटाय स्पेशल स्टेटस आ स्पेशल स्टेटस गोंयकारां जाय म्हणटाय ही हाले आमकां डिस्प्लेस करपाक आम लोकल आमगे MP आहा तेको दिले तो इशू घ्या म्हणून पार्लमेंटान हांवें लोक तेणें आजून घेल जालें हो इशू सो आतां ओरोस जालें सगल्यांक दिताय आमी आमकां एक खोपा आहा म्हूण आमी सगळ्यां पयलीं वयताय कोण म्हणटा आपणागे वळोवया कोण म्हणटा आनी कोणागे वळोवया सो लोकां तेंकां आस जाता बाबा आपणा कोण इशू सॉल्व करता काय म्हूण आजून तेको इशू सॉल्व जायना कित्याक सो आज असेंब्ली कॉमेस जाता आज हांव मागोता सगळे ऑपोजिशन आहाय तेणी हो इशू घेच म्हूण आनी हिंगा चिंचणी दांडेवाडो जंक्शन हेंकां आमकां हो इशू जस्टीस दितो लोकांक तेणी सगळ्यांनी इशू घेवपाक जायो सगळे पास जाताय चोयताय हो गोंयकारांक इशू न्हू हे रावताय ते गोंयकार न्हू सगळे आनी कोणा दिवपाक सोदताय तुमी सो हे तुमी हांव मागोता हो इशू तुमी लोकांलो घेवचो आनी आमकां हो बायपास दिचो हिंगा नॅशनल हायवे 66 मागे फॉर्मर सरपंच दोगोय उलयले सो हांव उलयतां एज एन इफेक्टेड नॉट एज अ पंच मेंबर बट इफेक्टेड मेंबर आतां आमी खितू पुसा तेम सगळ्यांक सांगलें आमी खितू हे ते डिपार्टमेंटान सगळ्यां बरें गेले एश्युरन्सूय दिताय पूण कोण आतां कितू बोगले चोय हे घरा सोरे कितू बोगले आतां ते सॉयल टेस्टींग कोताय फ्लायओवर येन आमगे कितें जातलें आनी गेल्लो पाटी यू नो आय एम वेरी मच ग्रेटफूल टू सी डॉक्टर प्रमोद सावंत कित्याक अपॉयंटमेंट नासतोन देखून तेगे ऑफिसांक गेल्यारूय तेन्ना सोदां बरे भाशेन वेलकम कोलें आनी सोदां म्हणटो आपण कोतलो पूण केदो कोतो तो खबर ना सो प्लीज हें कोर आनी आमकां हें दी म्हूण तुका मागोता आसा ते ओन्ली 2 किलोमिटर्स इट इज स्ट्रेच 2 किलोमिटर्स प्लीज आनी ना जाल्यार आमकां मागीर हेज्या मुखार कितें करूं पडटलें रस्ता रोको वॉट इट इज आय डोंट नो बिकॉज वी आर रियली फिलींग बॅड वी आर एड्युकेटेड वी नो वी रिस्पेक्ट लॉ वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन बट देन इफ द गव्हर्मेंट इज नॉट रेडी टू लिसन टू अस वॉट इज द फायनल आउटकम गोइंग टू बी कोणा फुडें गेले तुमी आमी न्हू गडकरी मेळ्ळे गडकरीन आमकां सांगिल्लें आपण करूं रेडी आसा फायनान्स ऑल्सो इज नॉट अ प्रॉब्लम बट इट शूड कम फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट हें गडकरीन सांगलें CMA बरें गेलें आमगे आयज बरी पारीकर आहलोलो थिंग गेलें PWD गेलें सांगिल्लें ते प्रमाणे इट इज ओन्ली द PWD हू इज क्रिएटींग द प्रॉब्लम तेंगे बोर्सांतूच ते मोटाय दिसताय पयशे वो कितें बायपास करूं आय डोंट नो वॉट इट इज दॅट इज होल्डिंग दॅम बॅक टू जस्ट गिव अस 2 किलोमिटर क्लियरन्स बायपासाचो ना जाल्यार तुमी ना जाल्यार हेज्या मुखार चोवपाचें कितेंय करूं जायें वी हॅव टू डू समथींग कम ऑन द रोड्स समथींग हॅज टू बी डन वीच वी डोंट वॉन्ट बिकॉज वी हॅव फूल फेथ इन डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमगे MLA गे न्हू सदां बॅकींग आहा फ्रॉम द टायम तो इलेक्ट जावन येयलो तेन्ना फर्स्ट मिटींग तेन्ना थिंग गेलोली सो आय एम वेरी ग्रेटफूल टू यू ऑल्सो सर एक दिसा न्हू आमी तेका सांगनासतो हिंगा थिंगा कोणूय कोतो म्हण एक आस येसो जाता आमी हेजे बरी भीक मागताय तेज बरे भीक मागताय तेज बरे भीक मागताय कोंतान काम जातो एश म्हूण सो दॅट्स इट होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर दीस 2026 म्हजें नांव मनीषा पयान म्हजें घर हांगाच जंक्शनाचेरूच आमचें घर आसा हो इशू 2003 साकून आमचो आतां जवळ जवळ चालू आसा ताज्या उपरांत आमी सगळे जितली गव्हर्मेंट चेंज जाली सगळ्यां कडेन आमी वचून जालें सगळ्यांक प्रत्येकान आमकां आश्वासन दिलें की हें जातलें पूण अजून पर्यंत कोणूच फुडें येवना की डिक्लेअर करपाक की जालां म्हणून आतां लास्ट आमी मेळ्ळ्या डॉक्टर प्रमोद सावंताक तांणी आमकां लास्ट इयर सांगिल्लें की तुमी कमलदादीची NOC घेवन येयात आपूण तें करता म्हणून
पूण आमी NOC व्हरून दिली आमच्या पंचायतीन सगळे केले आणि जो आमी फाटल्यानचो आमी बायपास जो घेतिल्लो आसा तो आमच्या चिंचिनी पंचायतीनूच पडटा, दुसऱ्या विलेजीन खंयच्याच जायना. तरी पूण तांकां आतां कितें प्रॉब्लेम आसा तें आमकां कळना आनी आमचे कडेन कोण हाचे बद्दल सारकें उलयना बाबा कितें प्रॉब्लेम आसा तें. आतां हांणी पंचायतीच्या मेंबरान सांगल्या प्रमाणे ते मिस्टर गडकरी साहेबांकी वचून मेळ्ळे, तांणी सांगलें की आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. तांकां जर कांय प्रॉब्लेम ना सेंट्रलाक जाल्यार हांगा स्टेटीचे हांकां कितें प्रॉब्लेम आसा. आनी तेय बी जे आमी ओरिजिनल जे गोवन लोक आसात तांचे हें करून कितें तांकां मेळटलें तें म्हाका खबर ना. कित्या खातीर तर ही जी घरां आसात ही आमची पयलीं हे रेसिडेंट सगळे मोर दॅन 100 इयर्स रेसिडेंट आसात. आणि आता ते तांचे कितें म्हणणें की तुमची घरां वचना, पण घरां वचना पण घराच्या जे एक स्टेप तूं सकयल देंवतकच जो रस्तो येतलो ताज्यान आनी मनशान रावपा जाता थंय. मागीर भुरग्यांक मागीर कितें आसा ते येवपाक वचपाक वाटेर गाडी पार्क करपाक जागो ना, कांयच ना. आनी हे तुमी कोणाक करतात, कोणा खातीर करतात? गोंयच्या लोकां खातीर न्ही. गोंयच्या लोकां खातीर तुमी म्हजें घर योजना बी केली आनी आतां हे जे आमचें घर आसा इतलीं वर्सां आमी जे सांबाळपाक करतात तांचें कितें? तांचे बद्दल तुमी कितें सांगतात आमकां? अजून आतां इतलें सगळें ते टेस्टिंग करतात पण आमकां तांणी विश्वासात घेवन तांणी कांयच अजून पर्यंत क्लियर सांगिल्लें ना प्रेसिडेंटाक. आतां हे केन्ना डिक्लेअर करतले ते आतां ते अजुनूय आमकां खबर ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.